म्हादय प्रवाह टिमीन गोयच्या हद्दीत म्हादयच्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन केलें। शुक्रारा टिमीन कुमारजुंवा आमोण्या बाणस्तारी पळोवणी केली। उपरांत ओपा खांडेपार गांजां इन्स्पेक्शन केलें। प्रवाह शेनवारा महाराष्ट्रांत विर्डी आनी कणकुंबी उपरांत शेनवारा सावन कर्नाटकांत। मुख्यमंत्री म्हणटा इन्स्पेक्शनांत कर्नाटकाची कर्मां एक्सपोज जातलीं। म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीन आपले इन्स्पेक्शनचे शेड्यूल जे ऑलरेडी हांवें म्हाज्या सोशल मिडियाचेरय घातलां। 6 दिसांत दोन दीस कर्नाटकांत, 2 दीस महाराष्ट्रांत, 2 दीस गोंयांत अशें 6 दिसांचें शेड्यूल त्यांची पुराय टीम म्हादय प्रवाहाची वचून म्हादयचें इन्स्पेक्शन करता। आनी दीस इज द रायट टायम। म्हणजे आमचो कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्लो उदक डायवर्ट जालां हें जर पळयतलें जाल्यार भर पावसांत कणकुंबी वचपाची गरज आसा। म्हणजे उदक डायवर्ट जाल्लें आनी खऱ्या अर्थात मलप्रभेत वयतलें हें पळोवपाक मेळटलें। पूण हांव कंटिन्युअसली सांगता कर्नाटकांत ज्या पद्दतीन पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभे पर्यंत व्हेलां हो आमचो दावो आसा। दावोनी आमी सामके वीथ प्रूफ आसा त्या विशयाचेर। ते जेन्ना म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीचे वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांयच हरकत ना। कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केलां तें म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा। आनी तें जाल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हें दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें। म्हादयच्या केसीच्या बाबतींत विरोधक जरी कितलेय उलयले सुद्दां जरी आसत आनी कोणूय म्हणजे बाकीचे कोणी पंतप्रधाना कडेन कितेंय जरी डिमांड केली आसत जाल्यार पंतप्रधानाक आमी ऑलरेडी विशय हो गोंया खातीर म्हादय कितली इम्पॉर्टंट आसा, कशा पद्दतीन इम्पॉर्टंट आसा ही सांगलेली आसा। हेजेर डिसिजन जाता आसतना गोंयाक विश्वासांत घेवनूच जातलें। गोंयचेर अन्याय म्हादयच्या बाबतींत केन्नाच जावचो ना। जे आज उलयता पळय न्ही तांच्यांनीच तेंचें सरकार आसतना खऱ्या अर्थात अन्याय केला हो तांकां खबर ना। तेंच्यांनी मातश्यो सगळ्यो फायली काडून जाय जाल्यार पळोवच्यो, नाजाल्यार दिता तांच्याच सरकारान प्रत्येक फावटी अन्याय केला। म्हादय प्रवाह कमिटी ही आयज म्हादयक लागून भोंवपा आशिल्ली आनी त्याच प्रमाणे ते आयज हांगासर ओपा खांडेपार हो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंय हांगासर आयिल्ले। पण आमी जेन्ना हांगासर सगळें तेंचें इन्स्पेक्शन जालें आनी तांकां आमी प्रयत्न केले विचारपाचे की प्रेसाक कितें तुमी म्हायती दितले काय म्हणून। पण जे अधिकारी आशिल्ले तांच्यांनी सांगलां की पूर्ण जेन्ना सगळी सर्वे जातली त्या उपरांतूच आमी प्रेसाक म्हायती दितले, तोपर्यंत तेच्या पयलीं आमी कांयच स्टडी करूना। आनी त्या प्रमाणे हाफ मेसेज जावं नॉलेज जावं म्हायती दिवपाक शकना म्हणून। तूं पळयात आतां जवळ जवळ आतांच अर्दवर जाल्ले सगळे अधिकारी हांगासर आयिल्ले आसा आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी जी मेन गेट आहा हायड्रोलीक गेट ओपा खांडेपारची तेंच्यांनी थंय रावन सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा।